मंगळ बाबडनो आयज परतून जेजू आमकां दाखयता त्या वाटेन आमी चलोंक आमी मातसो देवाच्या उतराचो नियाळ करुया आनी ह्या वेळार आमची काळजां मनां आनी आमचें जिवीत पवित्र आत्म्याक आमी उबारून दिवया. रि बहारा महाराय शिके दे रे रा महाराय सी दे 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 रा 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 रेखे दे रे रा महा ला ला रा 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 रेखे दे रे रा महाराय सी दे 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 रा 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 हालेलुया 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 हालेलुया. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप हांवें स्वर 8. मेंढरान सातवो शिक्को फोडलो तेन्ना सर्गार सुमार एक अर्दो तास सगट गपचूप जालें. तेन्ना देवा फुड्यान आसलेले 7 दूत हांवें पळयले. तांचे कडेन 7 तुरतुऱ्यो दिलेल्यो. आनीक एक दूत एक भांगाराचें दुपावणें घेवन येयलो आनी वेदीचेर रावलो. सिंहासना मुखार भांगाराची वेदी आसा तिचेर भेटोवंक सगळ्या भक्तांच्या मागण्या बरोबर ताका जायतो धूप दिलोलो. दुताच्या हातांतलो धूप उलपोवन ताचो परमळ भक्तांच्या प्रार्थना बरोबर देवा मुखार वयर चडलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. मंगळ बाबडनो आयच्या दिसाच्या नियाळाचो विशय जावन आसा देवाक मागण्यांत खोलायेन नमस्कार करप, खोलायेन भजोन वा खोलायेन भजप. अर्गां दिनवासनेंतल्यान मंगळ बाबडानो जेन्ना आमी खरेपणी आमचें उपकारीपण भेटयता तेन्ना त्या अर्गां दिनवासनेंतल्यान वाखाणी उपजता आनी त्या वाखाणेचो फळ जावन आमी खोलायेन आनी ओगेपणान देवाक आमी नमस्कार करूंक पावता. अर्गां दिनवासने वरवीं आमी देवा फुड्यान येता आनी वाखाणे वरवीं देवाचें आजीरपण आमच्या मदेकांत येता आनी आमी त्या आजीरपणान भितर सरता तेन्ना लागशिल्ल्यान आमकां देव भोगोवंक मेळटा. जेन्ना आमकां देव लागशिल्ल्यान भोगोवंक मेळटा तेन्ना मंगळ बाबडानो ओगेपणान एके भाशेन तटाकून आनी जागृत जावन आमी आमची चिंतना आनी भावना उतरां विरेत उबारून दिवन आमी सोम्याक नमस्कार करता. एक खेरीत वेळ घडी आमी पळयता मिसाच्या संस्कारांत क्रिस्त प्रसादाच्या रिती वरवीं आमी जेजूक स्विकारल्या उपरांत आमी आमच्या जाग्यार रावन सोम्याक नमस्कार करता. कित्याक त्या वेळार सोमी जेजू क्रिस्त आमच्या काळजांत येयला आनी त्या ओगेपणांत आमकां सोमी भोगोवंक मेळटा. पयले राजाचें पुस्तक हांवें स्वर 19 वळी 11 ते 13 म्हणटा की देव आसा न्हय त्या झणझणीत वाऱ्यांत, न्हय त्या दर्न कांपेंत, न्हय त्या आगेंत वा उज्यांत, पूण देव आसा त्या खोल ओगेपणान. त्या खोल ओगेपणान देव आपणाकच दाखोवन दिता आनी ताचो ताळो आमकां आयकोंक येता. आनी तांतूं रावन आमी सोम्याक नमस्कार करता. पूण जेन्ना आमी मागण्यांत सोम्याक नमस्कार करता तेन्ना थोडी सजमोणी आमकां आसूंची गरज आसा. जेन्ना सोम्या जेजू क्रिस्तान आपणाकच सांत तोमासाक दाखोवन दिलो तेन्ना
तो उद्गारता आनी म्हणटा, म्हज्या देवा आनी म्हज्या सोम्या. आनी ह्या उतरा वरवीं आमकां कळोन येता की ताका जेजूची खरी ओळख उगडापी जाता आनी जेजूक दिवंक जाय तो फावो तो मान दिवन तो ताका नमस्कार करता. तर मगाळ बाबणो आमी सोम्याक मागण्यांत खोलायेन नमस्कार करूंक जाय जाल्यार आमकां मातशी ताची ओळख आसूंक जाय. आनी ही ओळख आमकां पवित्र आत्मो शास्त्रा उदेशी देवाच्या उतरा वरवीं आमकां दिता. उपरांत आमी पळयता जेन्ना सोमी जेजू क्रिस्त मारी मागदलेनाक दिश्टी पडलो तेन्ना ती म्हणटा रबोनी आनी जेजूक घट धरून ती नमस्कार करता. आनी हेचे वयल्यान मगाळ बाबणो आमकां तिचे आनी जेजू भितर आसलेलो लागशिल्लो एकवटो आमच्यान म्हणूं येता इश्टागत आमकां दाखोवल जाता. आनी देखून मागण्यांत खोलायेन आमी देवाक जरी तरी आमी नमस्कार करतले जाल्यार आमकां देवा कडेन ही इश्टागत आसूंक जाय. मातशी तरी आनी फुडें फुडें ही इश्टागत लागशिल्ली जावंक जाय. तेन्नाच की आमच्यान जायतोच ओगोत देवाक नमस्कार करून आनी ताका भोजून आमी सारोवंक जाता. उपरांत आमी पळयता सांत लुकाच्या वांजेलांत 7व्या आवेस्वरान ओळी 30 आनी 6 ते 50 पर्यंत ती वायट नांवाची ओस्तरी येता, जेजू फाटल्यान रावता, आपल्या दुखांनी जेजूचे पांय भिजयता, आपणाच्या केंसांनी ते पुसता, तेचे उमेग घेता आनी परमळीत तेल लावन ती जेन्ना जेजू फाटल्यान ती आसता तेन्ना तिचे सोबे आमी पळयता एक व्हड उपकारीपण आनी मोग. आनी हें उपकारीपण आनी हो मोग ती जेजूक भेटोवन दिवन ती नमस्कार करता. उतरां विरेत ती आपणाची भावना आनी चिंतनां ती ओपोवन दिता ह्या कर्तुबा वरवीं. तशेंच आमी पळयता जेन्ना तो एकलो खटकार आपूण बरो जाला म्हूण पळोवन जेजू सशीन परतून येता तेन्ना तो वाखाणी करून येता आनी जेजूच्या पांयां सरपट पडोवन तो अर्गां दिता. तो जेजूक अर्गां दिता आसतना आनी वाखाणी करता आसतना आपणाचें उपकारीपण, दिनवाशीपण, आपणाची वाखाणी तो सोम्याक भेटोवन दिता आसतना तो सरपडटा. न्हयच तो आपणाची अशी मान बागयता पूण तो जेजू पांयां सरपडटा आनी नमस्कार करता. तेच परी आमी पळयता तो खटकार सांत माथेवाच्या 8व्या आवेस्वरान ओळी 1 ते 3 जेजू सशीन येता आनी म्हणटा, सायबा तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. आनी हो जेजूचो अधिकार आनी ही पदवी सत मानून तो जेजूच्या पांयां सरपडटा आनी नमस्कार करता. आनी देखून मगाळ बाबडून चड गरजेचें जावन आसा आमी जेजूचेर बावट ठेवंक आनी जेजूक आमी सत मानूंक आनी जेजू पांयां आमी सरपट पडोवन नमस्कार करूंक. उपरांत आमी पळयता जॉर्दान नदयेंत जेजून जुआं बाप्तिस्ताच्या हातींतलें स्नान घेतल्या उपरांत तो मागणें करीत आसता आनी दुबाव विरेत मगाळ बाबडून जेजू खोलायेन बापाक नमस्कार करता ते वक्तार. आनी घडटा कितें, सर्ग उक्तो जाता आनी पवित्र आत्मो
एका पारव्याचें रूप घेवन जेजूचेर देंवून येता आनी देवाचो ताळो आयकोंक येता. हो जावन आसा फळ ह्या मागण्याचो, जेन्ना आमी खोलायेन ओगेपणान उतरां विरेत चड म्हळ्यार आमची चिंतनां आनी भावना उबारून दिवन आमी देवाक नमस्कार करता तेन्ना आमकां आनीक पदवेन आनी मापान देवाचें हाजीरपण भोगोंक मेळटा. पवित्र आत्म्याची बोरती आमचे सवय येता आनी देवाचो ताळो आमकां आयकोंक येता, आमी आयकोंक पावता. धर्मदुतांचो इतिहास 13 वळी 1 ते 3 आमकां सांगतात की जेन्ना जेजूचे शीस आनी आपोस्तल एंटिओकेचे पवित्र सभेन सर्वेस्पराक बसताले तेन्ना खोलायेन नमस्कार करताले तेन्ना तांकां पवित्र आत्मो सुचयता पावलूक आनी बार्नाबासाक मिसां वावरांत कुशीन काडूंक. तर मागण्यांत खोलायेन ओगेपणान आनी उपास करून नमस्कार करता आसतना तांकां पवित्र आत्म्याची सुचोवणी एके भाशेन तांकां आयकोंक येता, तांकां भोगोंक मेळटा आनी देव तांकां फुडली वाट दाखयता. आनी वयर जावन आसा फळ ह्या मागण्याचो. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता की सायबीन मांय जेजूचीं उतरां थंय आपणाच्या काळजांत ती नियाळटाली आनी घडयताली. आनी दुबावविरेत सायबीन मांय तिका वाखण्याची संवय आसलेली आनी तिचे वाखाणीचे मागणें आमी पवित्र पुस्तकांत सान लुकाच्या इवांजलांत आमी वाचता. दुबावविरेत सायबीन मांय जायतोच वेळ खोलायेन ओगेपणान देवाक नमस्कार करून सारताली आनी तातूंत ती देवाच्या उतराचो नियाळ करताली. हीच कृपा मोगाळ बाबन आयच्या दिसा आमी मागोया. पूण मोगाळ बाबन न्हू, ह्या पांवड्याचेर पावोंक, मागण्याच्या उंचल्या पांवड्याचेर पावोंक आमकां आत्मीक वाडावळीची गरज. आनी थोड्यो गरजेच्यो वस्तू आतांच हांवें तुमकां सांगल्यात. आनी शेकी मोगाळ बाबन प्रकाशनेच्या पुस्तकांतलें आतां आमी हें वाचप आयकलें 13 वळ 1 ते 3 पर्यंत म्हणटा की तो प्रकाशनेचो वेळ जावन आसलेलो. देव आपणाची न्याय नीत उगडापी करूंचो आसलो आनी तेन्ना सर्गार अर्दें वर ओगेपण सांबाळटात. ओगेपणी सगळीं रावतात तेन्ना देवा सामकार आसलेल्या त्या भांगाराच्या वेदीचेर तो एक देवदूत भक्तांच्या प्रार्थना बरोबर धूप तो भेटयता आनी भक्तांची प्रार्थना मोगाळ बाबन दुबाविरेत जावन आसात अर्गां वाखाणी आनी खोलायेन नमस्कार. आनी आमकां हें देवाचें उतर सांगता की त्या दुताच्या हातांतली ती भक्तांची प्रार्थना आनी तें धूप सर्गार देवाच्या शिंवासना फुड्यान चडोवन वेता. तर मोगाळ बाबनो आमचें मागणें, आमची अर्गां दिनवासनी वाखाणी आनी खोलायेन ओगेपणान मान नमस्कार सर्वेस्पराच्या शिंवासना फुड्यान चडोवन वचोन दी. 17 मोगाळ बाबनो हें ओगेपण न्हय सैमीक हो काळजा मनाचें हो संवसारी हो पलकें, पूण हे ओगेपणांत देव आसा म्हूण आमी जाणा जावंक जाय. आनी हाका लागून ते पयले 2 पावंडे अर्गां वाखाणी गरजेचे आनी तेतूंतल्यान आमी ह्या देवाच्या हाजीरपणान आमी भितर सरता आनी त्या ओगेपणान आनी आमकां देव भोगोवंक मेळटा. आनी आमी आमची चिंतनां भोगणां भावना, आमची अर्गां
दिनवासनी आनी स्तुती आनी वाखाणी भेटोवन दिवन खोलायेन आमी देवाक नमस्कार करूंक पावता. तर हीच कृपा आयच्या दिसा आमी बावडटान आमी मागोया. आमी सदांच देवाक न्हयच व्हडल्यान आर्गां दिवंक, वाखाणी करूंक, मागणें करूंक, पूण खोलायेन आनी ओगेपणान जायतोच वेळ आमी सोम्याच्या पांयाशी आमी सारूंक आयच्या दिसा आमी कृपा मागोया. रिबा दे रे राम महाराय सिखी रे रमा खेरे राम महाराय शिखी दे रे राम हरा रा 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 रिखे दे रे राम महाराय सीधी रिखे रे राम महाराय शिखी राम महाराय सीधी दे रा 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 लाबा दे रे राम खेरे राम महाराय सिखी दे रे राम महाराय शिखी दे रे राम महाराय सीधी दे दे रा 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 राखे रे राम महाराय सीधी दे दे रे राम महाराय शिखी दे रे राम महाराय सीधी दे दे रा 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 रिबा हरा ला महाराय सीधी दे दे रे राम हरा रा 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 रिबा हरा रा महाराय शिखी दी सोम्या आमकां कृपा उपकारीपणान सदांच तुका आमी आर्गां दिवंक वाखाणूंक आनी खोलायेन तुका नमस्कार करूंक. पळय मोगाल बाबडोनो, आमी जियोवच्याक एक मुख्य कारण जावन आसा सोम्याक आमी खोलायेन नमस्कार करूंक. हें देवाचें देणें, ही देवाची खेरीत कृपा आमचे सोबे आसूं. देव बरें करूं.